डिमांड्स अशें कांय ना. फक्त हांवें थँक द मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल की जेन्ना अशें दिसतालें की वास्को कांयच जायना अशें तेन्ना खंय तरी मिनिस्टरान आमकां 4-5 प्रोजेक्ट्स दिवन आमची डेव्हलपमेंट वर्क चालनाक लायली. म्हणजे टुडे फीश मार्केट इज रेडी, आमचो चीफ ऑफिसर्स बंगलो इज गेटिंग स्टार्टेड, आमचो बायणा पावर हाऊस इज ऑन द 3rd फ्लोर, 3ऱ्या फ्लोरार पावला. सो डेव्हलपमेंट वायज फास्ट जाला आणि हातून एक बूस्ट मेळ्ळी म्हणटा ते आमकां हालींच म्हणजे अंडर दॅट इंटग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ वास्को सिटी कोर तातूंतल्यान आमकां 140 कोटी रुपया मेळून म्हाका दिसता वास्को फुडल्या 2-3 वर्सां भितर टोटली एक चेंज जावपाच्या मार्गान आसा. एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी वास्कोक आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान दिली, आमच्या सरकारान दिली. तांच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता, देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जे जे प्रपोजल्स आमी घाले तांणी दिल्ली घालून ते आमकां सँक्शन करून हाडले आनी त्या खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा, सँक्शन लेटर आयलें पूण जाता तितले बेगीन तांचे कन्सल्टंट अपॉयंट करून म्हाका दिसता ती फायल बी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन गेल्या एप्रुवलाक. तो कन्सल्टंट अपॉयंट करून ह्या वर्साक तरी थोडे तरी वर्क्स आमचे नाल्यार प्रोजेक्ट्स जे आसा ते टेंडर जावचे आनी ह्या 140 कोटी जे आयल्या त्या प्रोजेक्टांक सगळ्यांक चालना मेळची अशें हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयतां. परत एकदां तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक 2च पॉयंट उलयता, हांव चड उलयना. रेंट इश्यू जो आसा अजून पर्यंत पुराय गोंयांत दिसता म्हाका रेंट इश्यू अजून सेटल जायना. रेंट इश्यू हो मेजर इश्यू आसा आनी एक तर ओरिजिनल लेसीस जे आसा, आमचो ऑनरेबल मेंबर निलेश काब्राल सराचो डॅडी बी आमच्या वास्को ओरिजिनल लेसी हातून आसा वास्को भितर आनी तो रेंट इश्यू ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगिल्ल्या की आमकां आपूण सेटल करता, कितें तरी एक प्रपोजल एक कितें तरी एक सोल्युशन वर्कआउट करता म्हणून. आनी तशी इन्स्ट्रक्शनूय गेल्ली पूण ताज्या मागीर अजून पर्यंत ताजेर कांयच सोल्युशन जावना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आतां आज जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट करपाक वतात तेन्ना ह्यो सगळ्यो ज्यो बिल्डिंग्स म्युन्सिपालिटीचे आमी डेमोलिश करपाक सोदता तातूंत हे सगळे ओरिजिनल लेसीस बी पयलीं आशिल्ले. सो ताजेर आतां तरी एक सोल्युशन इमिडिएट मेळप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. तो रेंट इश्यू सेटल जालें जाल्यार म्हाका दिसता खुबसो पयसोय बी गव्हर्मेंटाक येतलो. अनसर्टनिटी जी आज लोकां मदीं आसा म्हणजे खुबशे सब लेसीस आसा, कोणे तरी ओरिजिनल लेसी इज वन बट आतां 10व्या मनशा कडेन ती प्रॉपर्टी पाविल्ली आसा. सो तांचेर कितें तरी एक सोल्युशन काडून तांकां आयच्या रेटीन म्हणजे जे आज सोल्युशन करतले आयच्या रेटीन रेंट लावन तांचे कडेन एक बरी ट्रान्सफर फी सपोज घेतली जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीन पयसो येतलो आनी दीस प्रॉब्लेम वील बी सॉल्व वन फॉर ऑल. नाल्यार खंयचोय सरकार एकदां येता ते तांकां भंय दिसता की आमकां भायर काडत आनी कितें काडत. ऑफिशियली तांणी करूना बट अनऑफिशियली सगळे हे 10व्या मनशा कडेन पावला. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की जाता तितले बेगीन हाजेर एक सोल्युशन काडचें, एक तर रेंट इश्यूवाचेर आनी हे जे ट्रान्सफर करपाक आमी मागल्या थोड्या गोश्टींनी अशें जाला स्पिकर सर की पयशे घेतिल्ले आसा ट्रान्सफराक. म्हणजे वास्को म्युन्सिपल मार्केटान around 30 to 35 people have accepted money for transfer and it is not transferred. So I think so honorable minister हाजेर मुद्दम एक लक्ष घालून जाता तितले बेगीन हाजेर एक कितें तरी सोल्युशन दिवचें. आमी फुडल्या वर्सा इलेक्शन्साक वता आनी आमचे मॅनिफेस्टोन घाल्ले आमी की आमी तो रेंट इश्यू सॉल्व करतलो म्हणून. सो ताजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडचें अशें हांव मागतां. टेम्पररी स्टेटस तुमी आमच्या वर्करांक दिलो ताज्या खातीर हांव मिनिस्टराचे आभारी आसा. म्हणून तुमी टेम्पररी तांकां स्टेटस दिता आसतना तांकां संडेची सुटी दिवना. सो ती संडेची सुटी तुमी तांणी घेतली जाल्यार तुमी तांचे पयशेय कट करता. सो इट इज व्हेरी इनह्युमन. सो दीस काम करा आनी यू नो यू आर फ्रॉम द म्युन्सिपल एरिया आनी म्युन्सिपालिटीचे वर्कर्स खंयच्या घाण परिस्थितीन काम करता, खंयच्या अवस्थेन ते काम करता हें आमकां खबर ना. सो एक मेजर डिमांड आसा की ह्या टेम्पररी स्टेटस थोडे उरल्या तांकांय टेम्पररी स्टेटस दिवचो आनी जे तुमी तांची सुटी काडून घेतल्या संडेची ती संडेची सुटी एक दीस तरी इट इज नॅचरल. एक ह्युमन बॉडीक रेस्ट म्हणटा तो जायच. सो तो एक दीस संडेचो तुमी तांकां दिवचो अशें मागता. हेल्थाचेर उलयता थोडे स्टाफ आमच्या वास्को म्युन्सिपालिटीन स्टोर किपर LDC AMI टॅक्स कलेक्टर ड्रायव्हर सुपरवायझर हे लॅप्स जाल्ले आसा. गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडला आनी गव्हर्मेंटान तो एप्रूव करून हे सगळे पोस्ट फिलअप करपाक परमिशन दिवचें जेणे करून म्युन्सिपालिटी कॅन फंक्शन इन अ प्रॉपर मॅनर.
स्पीकर सर, हेल्थाचेर एकूच दोन गोश्टी उलयता आनी काबार करता. हेल्थाचे आमचे अर्बन हेल्थ हातून ड्रायव्हर नाशिल्ले म्हणून एक टेम्पररी ड्रायव्हर दिला, पूण ते ड्रायव्हराक चलोवपाक गाडीच ना. सो देर इज नो गाडी. आतां कोण फील्ड वर्कर्स बी खंय वतात ते चलत वतात आनी इट इज नॉट ओन्ली टायम कन्ज्युमींग बट कामां ज्या स्पिडीन जावपा जाय, कामां ज्या वेगान जावपा जाय ती जायना. त्या खातीर एक गाडी आमच्या अर्बन हेल्थ सेंटराक इमिडिएटली रिलीज करची अशी एक मागणी आसा. आमच्या चिकालीम कोचर हॉस्पिटलान MTS ना, टेक्निशियन ना, ECG टेक्निशियन, पॅथॉलॉजिस्ट ना, सर्जन ना आनी अश्यो ह्यो थोडे टेक्निशियन्स आमकां दिवचे जाणे करून जी सुंदर फॅसिलिटी म्हणजे चिकालीम हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन दीस म्हाका दिसता गोंया भितर सगळे तरेचे हे आसा, मिशनरी पसून आसा, पूण टेक्निशियन्स ऑपरेट करपाना. ते ऑपरेट केले जाल्यार म्हाका दिसता GMCचेर पसून लोड खूब कमी जातलो आनी ह्या तालुक्यांतल्या लोकांचो जो एक हेल्थाच्या दृश्टीन डिमांड आसा तो पुराय जातलो. हांव परत एकदां मंत्र्याक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां ते 140 कोटी रुपया हाडून दिवपाक हेल्प केलो म्हणून. फक्त जो कन्सल्टंट जी फायल तुमचे कडेन आयल्या ती बेगीन अप्रुवल करची आनी ते काम मार्गाक लावपाक हे करचें, टेंडर काडचो. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट अ कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट अ बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट अ कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.